येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. केशी उण्यो जाल्यात पूण कोरोनाचे तिसरे ल्हारेचो धोको आसाच. निर्बंधात थाकाय दितना कोरोना प्रोटोकॉलाची खरसाणेन करची अंमलबजावणी, केंद्राची राज्याक सुचोवणी. लोकांचो आवाज दामून उडोवपा खातीर करूं नाकात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचो वापर. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचे जनसुनावणेकूय दिवची मेकळीक, काँग्रेसीची मागणी. गोंयांत 20 आनी 30 तारखेर उटंगराच्या पावसाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोना संसर्ग नियंत्रणाला हाडपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राज्यव्यापी कर्फ्यू 28 तारखे मेरेन वाडयला. शॉपिंग मॉल, मार्केट आनी हेर दुकानां सकाळीं 7 ते दनपारां 3 मेरेन उक्ती दवरपाक परवानगी दिल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा सांजे सोशल मिडिया वरवीं ह्या विशीं म्हायती दिली. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आयली असली तरी कोरोनाचे संकट अजून टळूंक ना. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान कर्फ्यू वाडयला. ह्या कर्फ्यूत शॉपिंग मॉलांतली सगळीं दुकानां, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स तशेंच एंटरटेनमेंट झोन सकाळीं 7 ते दनपारां 3 मेरेन उक्ते दवरपाक मान्यताय दिल्या. अत्यावश्यक दुकानां तशेंच रेशन दुकानांय सकाळीं 7 ते दनपारां 3 मेरेन उक्ती आसतली. कोरोनाक लागून फाटल्या 1.5 ते 2 म्हयन्यां सावन सगळीं दुकानां बंद आशिल्ल्यान वेवसायिकांचेर हावळ आयल्या. अशा वेळार वेवसायिकांक आदार करपाची मागणी जाताली, पूण कर्फ्यूत परतून वाड केल्ल्यान वेवसायीक बेजारल्यात. मेडिकल फॅटर्निटीचेर जो वाडटो लोड हो लक्षांत घेवन निदान आतां तरी लोकांनी म्हाका दिसता 100% लोकांनी घरान रावचें हाचोच विचार करून आमी स्टेट लेवल कर्फ्यू हो परवाच्यान म्हणजे आयतारा सकाळीं 9 पासून आमी राज्यस्तरीय कर्फ्यू हो लागू करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत आसा. अनलॉक प्रक्रियेत आरंभ करतना राज्य सरकार आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी जतनाय घेवची तशेंच निर्बंध कायम दवरचे अशी सुचोवणी केंद्रान सगळ्या राज्यांक दिल्या. भारतात फाटल्या 24 वरांत 58,419 केशींची नोंद जाली. जाल्यार 1,576 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. 86,619 जाणांनी कोरोनाचेर मात केली. 2,87,66,009 जाण बरे जाल्यात. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2,98,81,965 पावलो. उत्पादकां कडल्यान 75% वासीन घेवन तांचे राज्य सरकाराक वितरण केला. उरिल्ले 25% डोस खाजगी हॉस्पिटलांनी विकते घेतल्यात. कोरोनाचे दुसरे ल्हारेक तोंड दिवपा खातीर तयारी करूंक नाशिल्ल्याचें सांगून विरोधी काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून जाल्ल्या मरणांक मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्रीच जबाबदार आशिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. ज्या सरकारान जवळ जवळ 2,800 वयर लोकांक ऑक्सिजन दिनासतना मारले, हे लोक इतले मरपा नाशिल्ले. हो सरकार जर जाग्यार आशिल्लो, हो सरकार जर शुद्धीर आशिल्लो, ह्या सरकारा कडेन जर अनुभव आशिल्लो, ह्या सरकारा कडेन जर दिसतालें की आमी लोकांक मदत करपाक जाय ह्या टायमार, जाल्यार ह्या सरकारा कडेन पावलां काडपाक ऑक्सिजन तुमकां खबर आशिल्लें 1 वर्स पयलींच की फेज येवपाची आसा आनी त्या हेतूंतल्यान अटॅक जातलो. लोक हॉस्पिटलां तयार केली ना, ऑक्सिजन तयार दवरली ना, कांयच तयार दवरली ना. आनी जेन्ना हो सगळो प्रॉब्लेम जाता तेचे नंतर लोकांक मरण येवपाक पडलें. हेची सगळ्यांची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्याचेर आनी आरोग्य मंत्र्याचेर आसा. आनी त्या खातीर ह्या दोगांचेरय आमी पुलीस कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. आनी आजुनूय गोंयचो सरकार, गोंयचे पुलीस ती कंप्लेन आजुनूय FIR रजिस्टर करनात म्हणून आमी आतां कोर्टान मूव केल्ली आसा. ह्या तरेचो सरकार आसा. एव्हरमॅक्टीन सारक्यो गुळयो, ज्यो गुळयो जगान खंयच यूज करनात, त्यो गुळयांचो करप्शन करपाक 22.50 crores करप्शन इन द प्रोक्युरमेंट ऑफ एव्हरमॅक्टीन टॅबलेट. ज्या टॅबलेटीक WHO जर कोणेच मान्यता दिल्ली ना. आमी झगडत आसा ह्या सरकारा कडेन, तुमी लोकांक मारनाकात, ह्या दुयेंसांतल्यान मारतात, गुळी दिवन तुमी मारतात तुमची बॉल्स भरपाक. आनी 2-3 रुपयांच्यो गुळयो हे होलसेल रेटान घेवचे सांदून रिटेल प्रायसाचेर घेतात आनी तो स्टॉक करतात आनी लोकांक मारून उडोवपाचो प्रयत्न करतात. सो ह्या 22.5 कोटी ज्या रुपयांचे जे करप्शन केल्लें आसा तें करप्शन आमी कशेंच सोडपाना, तेजे फाटल्यान लागतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लावन सरकारान विरोध दामून उडोवपाचो यत्न करचो न्ही, काँग्रेसीन मागणी केल्या. वेंचणुकी पयलीं गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो, रेल्वे रुळाचें दुट्टीकरण, तामनार वीज प्रकल्प आनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदायेक विरोध जावं येता. ताकाच लागून हो कायदो लायिल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें. 4 दिसांच्या गोंय दौऱ्याचेर आशिल्लो काँग्रेस गोंय मुखेली दिनेश गुंडूरावान दक्षिण गोंयान राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लावपाच्या कृतीचो निशेध केलो. काँग्रेस वावुरप्यांक त्रास करपा खातीरच हो कायदो लायिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचे जनसुनावणेक लोकांक मेकळीक दिवची, ह्या कायद्याचो जनसुनावणेचेर परिणाम जावचो न्ही हाची सरकारान जतनाय घेवची अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. So they want to suppress the voice of the people. People want to help other people during. I've been getting information that our people, when they're going to try and help the poor people during this pandemic, this NSA is coming in the way. They are harassing them. What kind of a act is this? Really, if national security is under threat, they should use this act, not for public work and social work. Also, I would like to urge people of Goa, especially this coastal zone, this management plan, CZMP, everyone should take part in these hearings, and this NSA should not be used to see that people don't participate in these hearings, people don't express their voice, because this is a very big issue. So government cannot use laws to curtail, suppress the voice of the people. So that is completely anti-democratic. So the coastal zone management plan, I think hearings should take place. People should be allowed to freely go, express their views, give their whatever points they have, whether for it or against it, whatever there is. And if anybody's got an opinion on that, they should be able to voice it. Somebody, if 100 people want to gather together and want to express it, they should be allowed to do it. So government should not try to curtail the voice. And that is, I demand that there should be free movement of people for these kind of activities. I'm not saying politically or any other religious functions, thousands gathering, that should not be allowed. I agree with that. But all when public work for the sake of the people, for the sake of the state, things are being done, government should not suppress the voice. So that is my demand on the state government. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. दिवचलच्या टाउन सेंटर बिल्डिंगेची दुरुस्ती करची आदलो आमदार नरेश सावळान मागणी केल्या. टाउन सेंटर ही पालिके खातीर अर्थीक येणावळीचें माध्यम जावन आसा. आतां हे बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्या. ताका लागून तातूंतली दुकानां आनी ऑफिसां दुसरे कडेन शिफ्ट जावपाक लागल्या अशें तर नरेशाचें म्हणणें. 1990 बांदिल्ल्या टाउन सेंटर बिल्डिंगेची सद्याक अवतिकाय जाल्या. बिल्डिंगेंत आशिल्ल्या वेवसायिकांनी बिल्डिंगेच्या दुरुस्तीची मागणी केल्ली, पूण पालिकेन तांचे मागणेर लक्षच दिवना. पालिकेच्या दुर्लक्षाक लागून अर्थीक येणावळीचें माध्यम आशिल्ले हे बिल्डिंगेची सद्याक अवतिकाय जाल्या. आयज आमी पळयतात की टाउन सेंटर म्हणून आमची नगरपालिकेची बिल्डिंग आसा. माझ्या नगरपालिकेक आनी स्थानीक आमदाराक एक विनंती आसा की टाउन सेंटर म्हणटा ती जी बिल्डिंग आसा पळय ती रेव्हेन्यू जनरेटींग सोर्स आनी तातूंत बरीचशी शॉपां आसा, बरीचशी ऑफिसां आसलीं, थोडी ऑक्युपाय आसली, थोडे सोडून गेले, सोडून ते इतल्याच खातीर गेले अशी म्हाका दिसता की म्युन्सिपाल्टी त्या बिल्डिंगे कडेन म्युन्सिपाल्टीचो लक्ष ना. म्युन्सिपाल्टीन त्या बिल्डिंगे कडेन लक्ष दिवचो, ती रिपेर करची. थंय 3rd फ्लोराचेर बरो मोठो हॉल आसा, थंय जर एखादी लिफ्ट जर म्युन्सिपाल्टी बसयत जाल्यार तो हॉल उपयोगान हाडपाक शकता, येवपाक शकता. त्याच बरोबर त्या लिफ्ट जर बसयली जाल्यार बरीचशी तेंचे LICची ऑफिसां आसली, PWD आसली, तेंचे स्थलांतर जालें, ते थंयच्यान गेले आनी ताका लागून तेचें नुकसान म्युन्सिपाल्टीक जाल्लें आसा. म्युन्सिपाल्टीक बरो रेव्हेन्यू थंयच्यान येतालो. आयज RTO ऑफिस आसा, ते एक दीस समजा जर हे रिनोवेशन जायना किंवा हेचे जर वेवस्थीत रिपेर जायना जाल्यार ते RTO ऑफिसूय एक दीस वचपाक शकता. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे ऑफिस आसा ते वचूंक शकता. अशे बरेचशी दुकानां आसा ती वचूंक शकता. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आसा ती वचूंक शकता. हे वयच्या पयलीं हांव हे आमचे कावन्सिलर हांगासर आसात, एडवोकेट अपर्णा आनी एडवोकेट आमची रंजना, हांकांय विनंती करता की तेंच्यांनी येता त्या मिटिंगेन तेंच्यांनी हो प्रश्न ते मांडचो आनी त्या बिल्डिंगेचें ताबडतोब रिनोवेशन करचें. त्या बिल्डिंग अपग्रेड करची, म्हणजे अपग्रेड करता आसतना ताका बरी लिफ्ट बसोवन
की त्याचो हॉल असो की बाकीची इतर ऑफिसां उपयोगान हाडची आणि म्युन्सिपाल्टीक एक रेव्हेन्यू तयार करून दिवचो इतलेंच माझ्या मागणी. ही टाउन सेंटर बिल्डिंग शहराच्या मध्य भागात असलेली ही नगरपालिकेच्या मालकीची इमारत साधारण 1990 याचे उद्घाटन झाले. काय किरकोळ डागडुजी सोडली जाल्यार ह्या बिल्डिंगेचे कांयच असे मोठे बांदकाम जर रिपेरिंग जावंक ना. हांगा जी शॉपां आसा तांचे कंप्लेन आसा की पावसान त्यांच्या शॉपांनी भितर गळटा, पण नगरपालिका त्याचेर कांयच लक्ष मारिना. ह्या बिल्डिंगेन वयर एक हॉल आसा, मोठे हॉल आसा, ते पण कितकीशी वर्सां जाली बंद आसा. एक रेव्हेन्यू जनरेट करपी बिल्डिंग ही शहराच्या मध्य भागात असलेली, पण ताचेर जाय तशें लक्ष नगरपालिका मारिना. ह्या हितून RTO ऑफिस आसा, बँक आसा. एक म्युन्सिपाल्टीक बऱ्यापैकी रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक शकता. त्या खातीर ह्या बिल्डिंगेचेर नगरपालिकेन लक्ष मारपाक जाय, पण जाय तशें लक्ष ते मारिना. ताचेर शॉप जे आसा त्यांनी फायट दिना अशें म्हटलें, पण त्यांची मागणी आसा की हेचे रिपेरिंग जावपाक जाय. फाटली 30 वर्सां जाली ही बिल्डिंग तशीच आसा. आमी गोवा 365चेर एक 5-4 वर्सां पयलीं ही बातमी केल्ली, पण कांयच ताचो परिणाम जावंक ना आनी म्युन्सिपाल्टीन लक्षय मारूंक ना. आतां आमी परत ही बातमी करता. ह्या फावटी तरी नगरपालिकेन ही दखल घेवन ताचेर लक्ष मारचें आनी रिपेर करचें. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हळडणवाडो बेतकी खांडोळ्या आंब्याचें व्हडलें झाड पडून घराचें लुकसाण जालां. सुदैवान कोणाकूच मार लागलो ना. कितें जालां सद्या? कितें लॉस कितलो जाला तुका? लॉस कितलो जाला सद्या? कितले? 1,00,000-2,00,000 रूमाचे आनी हे केन्ना इन्सिडेंट केन्ना जालो? साड्याक रांगावन आसलो कामाक आई आनी तो बाबा. पण कोणाक कांय जावंक ना न्ही? म्हणजे कितें आसा? कितें 11-11:30 सुमार जालें. कितलो टायम जालो तो आसलो हांव कामाक. पण कितें कोणाक काय लागूं ना? कोण कोण आशिल्ले? आई आनी भाव आसलो. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जितली आमकां हेल्प करपाक जाय तितली आमी हेल्प करपाचें हांवें ताका सांगिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे तो एक STचो एक भाव असल्या कारणान ST आमचे खातीर स्किमूय आसा. पूण स्किमी खातीर न रावता पयलू जें कितें तागेलें एक फाटलो जो पारो जो आसा तो पारो इमिडिएटली बांदपाचो हें जालें तें क्लियर जाल्या नंतर तें करून दिता. आयतारा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावसाची नोंद जाली. कांय कडेन झाडां हुमटून पडिल्ल्यान घराचें लुकसाण जालां. कांय वाठारांत आयज फाल्यां उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळूया भलायकी सगळ्यांची. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.